मुळात गोलकीपरच जावचें अशें कित्याक दिसलें तुमकां? तें कांयच मनान नाशिल्लें म्हाजें प्रॅक्टिकली फ्रँकली स्पिकींग. जेन्ना लिबरेशन जातकूच इंग्लीश आयली आनी मराठी शाळा पयलीं आशिल्लीच. म्हणटकीर हांव जेन्ना पयलोच अप्रेक गेलो मराठीक, तेन्ना पयली दुसरी तिसरेक आसतना एक मॅच दवरलेली वाड्या वयलेच भुरगे आनी शेजारी सायडीचे इंग्लिशेक वताले, त्यांनी मराठीक वताले. ते मॅच दवरलेली. म्हजो भाव तो गोलकीपर मदीं खेळटालो पयलो, आनी 2 फातर म्हणल्यार आमचे गोल पोस्ट. आनी आतां कम्युनिटी हॉल तालिगांव आहा पळय, ते सायडीक एक फुटबॉल ग्रावंड आसचें, अजून म्हाका याद आसा. तेन्ना शेत सगळें तें गेम सगळें मांडून राविल्लें आसा, आमचे गोलीर कोणूच ना. हांवूय वयर खेळटालो आनी भावूय आहा म्हाऱ्यान. म्हणून लागलो की आपूण खेळटो ना गोलीर म्हणला, की पोटाक कितें मार लागला, तूं राव गोलीर म्हणून. ताजेरूच एक भासाभास जावन 1-2 मिनटां गेली. फायनली म्हाका सगळ्यांनी पूश केलो, गोलीर राव रे म्हणून. इंटरवल जालो, गेम काबार जाली. म्हाका आंगान एक फिलींग तयार जातालें पळय, तें फील आयलें आंगान म्हाज्या. इतलें म्हाका बरें दिसलें की हो लुगार असो आसा की उमेदीचो कसो. आनी हांवें येवजिल्लें गोलीरूच राविल्लो बरो म्हणून अशें मनान आयलें म्हाज्या. आनी आय कंटिन्यूड वीथ दॅट.